आपणाक सगळें काम कळटा, भजी काडटा, ऑमलेट करता आनी गरज आसा तेन्ना सगळीं आयदनां धुता. आमी गरीब, बाबाचें वय जालां म्हूण आपूण हेल्प करता म्हूण दामोदर उलयलो. डॅडी हेल्प करता आनी आयदान घासता, भजी काडटा, सगळें करता आनी लिसाव बीन करता रातचे. हांव होली स्ट्रिटार शिकता, आतां हांव टेंथा. म्हजो घर होली स्ट्रिटा फाटल्यान आहा. आनी डॅडीक मातशें ओल्ड जावपा आयलें तेका लागून हांव हेल्प करपा येता आनी आमी गरीब. हांव एकटो चेडो आनी 2 चेडूं. आतांची पिळगी फक्त मोबायल आनी हेर फालतुगिरींनी बिजी आसता आनी परिस्थिती तशीच आसा. जग हें रिलमय जाल्लें आसा आनी भुरगीं दिसाचो दीसभर मोबायलाचेर आसता. जेवण खाण सोडून मोबायलांत पयर आसता. कोण आयलो गेलो तांकां खबर ना. मात दामोदराचे बाबतींत तशें ना. तो 10वी शिकता. मात शिकता आसतना तांणी आपल्या बाबाच्या गाड्यार ल्हान ल्हान काम करून सुरवात केल्ली आनी आतां तो गाड्यार सगळींच कामां करता. व्हडलें जावन कितें जावपाक सोदता तूं? हॉटेल मॅनेजमेंट करून शेफ जावपाक सोदता. इस्कुलान बी तुका हेल्प करता टिचर हेडमिस्ट्रेस बी आनी तूं हिंगा एन्जॉय जाता? हय, एन्जॉय जाता न्ही. मजा येता करपाक. खेळपा वचपा जाय दिसना? स्कुलान हां, स्कुला टायमार खेळटा. आपूण करता तशी सगळ्यांनी आपल्या आवय बापायक कामात हातभार लावचो असो उलो दामोदरान मारला. आतां म्हजे डॅडी हेल्प करता तशे भशेन तुमी बीन आपल्या डॅडीक हेल्प करा. कोण कितें तरी व्हडलें पोजिशन हॉटेल मॅनेजमेंट करता जाल्यार कराय तुमी, नाल्यार IT आहा, नाल्यार इंजिनियर, डॉक्टर सगळे बीन जाय. आतां म्हजे कडेन चड आमी गरीब न्हू, आमी गरीब तेका लागून हांव हॉटेल मॅनेजमेंट करता. Passionate about cooking. His father runs a small gada, a small kiosk, wherein Damodar during his after school hours or holidays helps his father to do the needful. So since his passion is there for cooking, we appreciate him. But at the same time, we have been after him to do his studies, because studies are very, very important, essential. He has to study well, get a good admission in IIM or some other good colleges, so that he can pursue a career in hotel management or something in catering, which he is very fond of. प्रुडंटा खातीर सावियो टायल्स.